म्हाका म्हाज्या गार्डान म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलें की गाडी खंय भरता म्हणून हांगा मंडळ म्हणटा दारबंदूरा मागीर तेन्ना हांव हांगा गेलो पळयलें जाल्यार गाडी भरलेलें आसा आनी सायडीक मटेरियल आसा तेन्ना ते ड्रायव्हराक लागून ती आतां जप्त करता आनी आतां ते घेवन हांव सायड पंचायत करून ते घेवन हांव नर्सरी वयता. अंदाजे कितले आसतले रेट? अंदाजे ते जातले 2 लाख रुपया तरी अंदाजे जातले. त्या शिवाय टेम्पोचे कमी जावं शकता एक्चुअली आमकां कित्याक अजून ते काम खूब आसा तेका. ताब्यान मी कोणाक घेतले? ताब्यान आतां दोन ड्रायव्हर घेतल्या आनी ते मनीस आमकां कोण सद्या मेळना. जाग्यार जे मनीस आसा ड्रायव्हर आसा आनी एकलो आसा तांकां आमी घेवन वयता. 3 जाणां ताब्यान? हय 3 जाणां आसा. मरड धारबांदोडा हांगसरल्या जे बंद आशिल्ले चिऱ्याखणी कडेन आयज सांजचो एक टेम्पो भितर खैर भरता अशें इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट ऑफिसरांक मेळ्ळें आनी तेंच्यांनी हांगा RFO रवी शिरोडकर तशेंच गोपाळ जल्मी तशेंच रामनाथ पेडणेकर यांच्यांनी हांगा येवन हांगा पळयत जाल्यार तांकां टेम्पो भरतना सापडलेले आसा. अंदाजे 2 लाखा पेक्षा अदीक हे खैरीची रक्कम आसपाक शकता. त्या शिवाय टेम्पोय बीन तेंच्यांनी ताब्यात घेतल्यात. त्या बरोबर हांगा 3 मनीस आशिल्ले तांकां बीन तेंच्यांनी ताब्यात इन्क्वायरी खातीर घेतलेले आसा. खैरीक डिमांड खूब आशिल्ले कारणान अशे हे चोरीचे प्रकार जावपाक शक्यता आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो फुडलो तपास सुरू आसा. मरड धारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.